शिकपाक जाय, शिकोवपाक जाय. आतां कोण शिकोन गेल्ले जावं कोणान व्हडले व्हडले ब्रिज बसून बांदलेले आसा हेच्या पयलू आनी त्या ब्रिजांची आयज हालत कितें जाल्ली आसा ती सगळ्यांक खबर आसा. सो कोण शिकपाक जाय, कोणाक शिकोवपाक जाय हे लोक डिसायड करतले आनी लोक दाखयतले. फुडले इलेक्शन जावं हेच्या पयलू थोड्यांक तिकेट बसून सारकी मेळना आनी ते आमचेर टिका करता. सो तेजेर म्हाकाय चड उलोवपाचें ना, पण लोकांक खबर आसा कोण कसो कितें आसा तो आनी हांव कसो कितें आसा तो आनी आमी कितें काम केलां तें आनी कितें करूंक सोदता तें. What is the expectation in budget? पळय एक्सपेक्टेशन म्हटल्यार बेजिकली बजेट हें जे सेशन आसा ते फक्त 4 दिसांचें असल्या कारणान आमकां चड विशय मांडपाक मेळचे ना, कित्याक आमचे भरपूर विशय आसा गोंयभरांतले कितलेशे इश्यू आसा. सो हांव चडसो आमचे जी मतदारसंघाचे जे मेजर जे डेव्हलपमेंटल वर्क जावपाक जाय हेजेर भर दितलो. तशेंच गोंयान आमचे बाकीचे विशय जे बजेट रिलेटेड लागता ते, कित्याक मेजर डिस्कशन तरी बजेटाचे जे आसा ते फुडल्या सेशनान आसतले. जावं रेजोल्युशन जावं बिल्स जी आसा ती आमी फुडल्या सेशनाक मांडटले, कित्याक ह्या सेशनान आमकां मेजरली चड उलोवपाक मेळची ना. तशेंच आमी आयज बसून आमी एक जे शेक ओनर्साची जी पॉलिसी हाडपाक जाय तेजेर आमी कॉलिंग अटेन्शन मागला. पण डिपेंड आसा, कित्याक स्पिकर एवरी टायम म्हाजी जर कॉलिंग अटेन्शन घेयत ना, सो हांव मागणी करतलो आतां स्पिकराक मेळून की ती कॉलिंग अटेन्शन घेवची म्हणून, कित्याक गेली तितली असेंब्ली सेशन जालें एकूय म्हाजें कॉलिंग अटेन्शन घेतलेलें ना स्पिकरान. गिरीश, तूं युनायटेड ऑपोजिशना वांगडा आसतलो. पळय युनायटेड ऑपोजिशन म्हटल्यार आतां तुमी पळयलां आसतलें आमी जेन्ना 70 आमचो TFF मुवमेंट जेन्ना जालो तेन्ना आमचेर CRPC लायली, 144 सेक्शन लायलो. तेन्ना एकूय ऑपोजिशनाचो MLA जावं कोणूय ऑपोजिशनाची पार्टी आसा तेंच्यांनी निशेध करूं ना की येदो व्हडलो जे आमकां गोंयाक लिबरेशन मेळोन पासून इतली वर्सां जालीं मात केन्नाच तेंच्यांनी एक स्टेटमेंट काडूं ना की बाबा हें केलां तें रॉंग म्हणून. खंयच्याच पार्टी जेन्ना पक्षाचे जे लिडर्स गेल्ले आनी ऑन द जेन्ना उदकाक लागून म्हादयक लागून ते गेल्ले ऑन बॉर्डरीचेर गेल्ले तेन्ना आमचे पार्टी लिडरान आमचो मनोज परबान तेणें निशेध केलो आनी तेंच्यांनी सांगलें की हें केलां तें रॉंग म्हणून. म्हटल्यार एटलिस्ट तेंच्यांनी सांगपाक जाय की बाबा अशें अशें जालां तें रॉंग म्हणून. म्हणजे डेमोक्रेसी आयज खंय पावल्ली आसा आनी जितून आमचे ऑपोजिशन जे MLAs आसा जावं ऑपोजिशन लिडर्स आसा तेंच्यांनी खंय ना खंय फुडें सरोंक जाय आनी तेंच्यांनी म्हणपाक जाय की बाबा हें जालां तें रॉंग म्हणून. आयज आमी सफर करता 60 days बॅन एक ग्रुपाचेर बेश्टो जो ग्रुप अवेरनेस करता, कोण कितें मारामारी झगडी करपाक वचनासले. 70 म्हणजे कितें एक जी सेपरेट कंट्री न्हू जी आमी गेले आनी थंय विजा लागता अशें कांय न्हू. आयज थंय 70 वचून MLAक बसून तुमी थंय बंद करता. म्हणजे अशी परिस्थिती जाल्या तितून येदो व्हडलो जेन्ना इंडियन न्हू गोंयानूच येदो व्हडलो इश्यू जाता तेन्ना कोणूच निशेध करना, कोणूच उलयना. ऑपोजिशना वांगडा आसपाना. पळय ऑपोजिशना कडेन आसतलो जेन्ना आमी पयलीं पासून सांगलां की ओवरऑल जेन्ना इश्यूज जाता गोंयांतले इश्यूज आसा तेन्ना आमी सगळ्यात ऑपोजिशनान आसात आनी ऑपोजिशनाचे जे इश्यू आसा ते आमी मांडटले. पण अशें न्हू की युनायटेड म्हटल्यार कितें एवरी टायम युनायटेड म्हटल्यार तेंच्यांनी सपोर्ट करपाक जाय. आमी जेन्ना सांगता की बाबा अशें जालां, काल पयर पासून राहुल गांधीचो जो इश्यू जालो राहुल गांधीच्या इश्यूचेर आमच्या लिडरान स्टेटमेंट केलो. सो अशें आमी करता, आमकां दिसता की बाबा अशें जे डेमोक्रेसीचें आसा तें रॉंग आसा म्हणून. तशें तेंकांय दिसपाक जाय, तेंच्यांनी फुडाकार घेवपाक जाय, तेंच्यांनी सांगपाक जाय. मात तशें ते कांय सांगिना. आमकां खबर ना तेंचें कितें आसा तें भितरल्यान खंय एग्रीकल्चर बील हाडपाचें एग्रीकल्चर लँड प्रोटेक्ट करपा खातीर. सो सीएमान म्हटल्यार सगळ्यांनी सपोर्ट करपाचो न्ही तेजेर. हय, बेजिकली एग्रीकल्चर जे बील आसा आयज आमकां पळोवपाक जाय, कित्याक आयज इंट्रोड्यूस जाल्या नंतरूच कळटलें तें एक्झॅक्टली कितें आसा तें. आनी समज तें बरें आसा जाल्यार आमी सपोर्ट करूं शकता. समज सारकें ना जाल्यार आमी तेजेर डिसिजन घेतलें की बाबा कशें कितें आसा. सो तितून एड ऑन बसून कितें जाय जाल्यार आमी एड ऑन करतले. पण आमकां पयलीं पळोवपाक जाय, पयल्या शिवाय आमी सांगपाक शकना की एक्झॅक्टली बिलान कितें आसा तें आनी तेजे नंतरूच आमी हें करूं.